कार्निवला खातीर ट्रीप एडवायझरान जारी केल्ल्या खासा संवसारीक वळेरेंत गोंय 10व्या क्रमांकाचेर आसा। ह्या वळेरेंत केल्ल्या उल्लेखा प्रमाण हातूंत मडगांव आनी वास्को शारांचो उल्लेख आसा, मात राजधानी पणजेचो उल्लेख खंयच ना। हाका स्मार्ट सिटी जापसालदार स्मार्ट सिटी प्रकल्पाची कामां जापसालदार म्हणटा काँग्रेस फुडारी एल्विस गोम्स। गोंयांत आयोजीत जावपी कार्निवाल हो खूब फामाद। आमच्या गोंयच्या कार्निवालाची नोंद आतां संवसारभराच्या खासा वळेरेंत जाल्ली आसा। ट्रीप एडवायझरान जारी केल्ल्या ह्या वळेरेंत गोंयचें नांव 10व्या स्थानाचेर आसा, मात शारांच्या नांवां मदीं राजधानी पणजेचो उल्लेख मात खंयच ना। हाका कारणीभूत पणजेन चलपी स्मार्ट सिटीच्या कामाची धुमशेणां अशें काँग्रेस फुडारी एल्विस म्हणटा। आयकात। डेस्टिनेशनां काडल्या खुबशीं डेस्टिनेशनां, तातूंत भितर गोंयचें नांव 10व्याचेर आसा। हय, गोंयचें नांव 10व्याचेर, पूण कितें जालां सी 10व्या स्थानाचेर गोंयचें नांव दाखयलां की कार्नावाल टॉप डेस्टिनेशन इन द वर्ल्ड। 10वें दाखयलां, पूण तितून दाखयलां की खंयचीं मडगांव आनी वास्को पणजे तेणें भायर काडला। म्हणजे इवन ट्रीप एडवायझर.कॉमाचेर रिसर्चान तें कळ्ळें की पणजे कितें चल्लां तें। पणजे सगळें धुमशाण करून उडयलां, पणजे आनी कांय दवरूंक ना, सगळें मॅस करून उडयलां। म्हणून ट्रीप एडवायझर.कॉमान म्हाका तरी दिसता की टॉप डेस्टिनेशनां भितर मडगांव आनी वास्को कार्नावालाचो उल्लेख केला आनी पणजेचो करूंक ना। दिस इज अ टेलिंग कॉमेंट्री ऑन द स्मार्ट सिटी आनी द गव्हर्मेंट ऑफ गोवा। गौरांग प्रभू मळकणेकारा सयत ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।